30 ते 40% म्हणपा लागलो करप्शन पावलां. मागीर म्हणपा लागलो कॉन्ट्रॅक्टर काम कितें करतलो आनी तो कसले क्वॉलिटीचो रस्ते तुका दितलो. ही गजाल खरी. ही गजाल स्टॉप जावपाक जाय. कारण कॉन्ट्रॅक्टराच्या हेच्या ताका एकदां टेंडर दिल्या उपरांत PWD जी एक सिस्टम बसलेली आसा, जी हायरार्की बसलेली आसा, त्या सगळ्यांक जर पयशे पावोवचे पडटात, पर्संटेज पावोवचे पडटा आसत आनी हें जर खरें आसत त्या आमदारान, कारण वेंजीनूय तसो एक आरोप केल्लो आम आदमी पार्टीच्या आमदारान. आनी म्हाका दिसता की ही गजाल जवळ जवळ 60-70% खरीच आसा. कारण ताका आमी आयकून जाणा केन्ना कोणी काय प्रूफ दिवंक ना, पूण कॉन्ट्रॅक्टर सांगतात, आनी एकदां काय मित्र सांगतात, इंजिनियर सांगतात आमचे काय मित्र, की हे करप्शन जें आसा हें चलत येयलां आनी तें स्टॉप जावचें ना म्हणून. कारण वयल्या पासून सकयल्या मेरेन सगळ्यांक तांकां कितें तरी पावोवचें पडटा आनी तें पावयल्या उपरांत जें उरता तेतून ताका रस्तो करचो पडटा. बरें, तो रस्तो करतना ते टायराची क्वॉलिटी जी आसता, जी आसपाक जाय तितकी क्वॉलिटी नासता आनी ज्या इंजिनियरांनी चॅक करपाक जाय तो ते चॅक करिना, बिकॉज हे सगळ्यांक पयशे पावयल्ले आसता. नाजाल्यार गोंयांतले जवळ जवळ सगळेच रस्ते हे खंयच्याच हेतून बसनात, जे हेतून ती क्रायटेरियन जे करपाक जाय, जे आसता रोडा संदर्भात टॅक्नॉलॉजी, जो टार त्या क्वॉलिटीचो आसपाक जाय, ते जे हे आसा ती खंयच्याच एका रस्त्याक एकाय रस्त्याक तुका मेळची ना बिकॉज ऑफ करप्शन. कारण तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा की 5 कोटींतले जर तुमकां वाटपाकूच गेले आपणे 1 कोटी रुपया, जाल्यार उरलेल्या पयशांक रस्तो कसो करपाचो. कारण जे 5 कोटीचे टेंडर जे फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो केल्लो आसता तो 5 कोटीचो त्या सबंद रस्त्याचो केल्लो आसता, एक टोटल खर्चाचो केल्लो आसता, डिस्टन्स आसता, सगळें आसता. सो तुवें जर पयशे जेन्ना कमी जाता, येवपाचे पयशे कमी जाता, वयल्यान तुमी बिलां थकीत दवरतात, ती बिलां वटोन घेवपाकूय तुमकां जर करप्शन लोकांक कोणाक तरी पयशे दिवचे पडटा आसत, जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरांनी कामां करची कशी. आमी पूर्णपणान कॉन्ट्रॅक्टराक हितून जबाबदार धरूं शकना. ही आमची सिस्टमच इतली हे जाल्ली आसा.